आवाज बंद कर. आवाज करणारे लोक असतात ते थोडेसे किडे असतात सुचतात मग त्रास होता. ते पळयलो मी ते हांगा पयल्या त्या सजिला त्या आधी उखून काडून आसा न्ही. आनी काल आमी शाळा बांदली केन्ना तो कोण गेलो मरे मॅडम आमी शाळा बांदता श्रमदानांतल्यान शाळा बांदता. श्रमदानानंतर ते आमी लडकेचे हेंय करता देडचे न्हय येडा अंगणवाडी म्हणटा. श्रमदानांतल्यान म्हणटा काय केलं ते दिसना. म्हणजे हे सगळे आसा न्ही ते दिसना. म्हणजे थोडे लोक आसा न्ही दोळे खोकी असतात. म्हणजे जो डेव्हलपमेंट जो जाता तो दिसना म्हणटा दिसता आत्मा ना दोळे खोकी लोक ना खंयचे तरी वापर घातला कितें घातला तें कळनाय म्हणजे दुबाव येता दुबाव येता तांकां बरो एक वखद दियात तांकां न्ही दिया मरे हा दिवपा मरे अरे हा अशें म्हणजे जेका सहन जायना न्ही डेव्हलपमेंट आसा न्ही ते अशें पिड्या सारके वळवयता. म्हणजे खरें म्हळ्यार त्या लोकांनी साथ दिवंक जाय आशिल्ली पण दिना ते कळ्ळें. मागीर कोणाचे आमी कोणाचे फाटल्यान जायना आमी कोणाचेच फाटल्यान जायना जाता कोणाच्या फाटल्यान जाता ना. म्हणजे आमकां पूर्ण जाणी आमचे खणखणीत आसा. पयर एक कावंडुगिरी खंय तरी मिटींग जाल्ली. त्या मिटिंगेक आमचे दक्षिण गोंयचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आसले बाकीचे मंडळ आसले. त्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाचे सभापती माननीय श्री रमेश तोडकर हाणें म्हणटना एक शब्द प्रयोग केलो आमचेर. तो म्हणटा की ओपोजिशन म्हळ्यार वळवळणारे किडे कशे ताका डेव्हलपमेंट दिसना. आता मान्य आसा आमी किडे म्हणला जाल्यार हे ओपोजिशन कोण. फाटल्या निवडणुकीक तुका केवळ 70% मतदान केल्लें 30% मतदान मेळ्ळें. 70% तुज्या विरोधकांक मतदान केलें ते विरोधक जाले. म्हणजे साहजीक जे विरोधकांक मतदान केलें त्या लोकांक तूं किडी म्हणटा काय कितें. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. हॉस्पिटलाचो प्रश्न सुटलो आमकां तो डेव्हलपमेंट दिसना. कितलींशींच वर्सां जालें कृषी भवन जायना थंय आमकां डेव्हलपमेंट दिसना. रवींद्र भवनाचो प्रश्न फाटली 9 वर्सां जाले रवींद्र भवन रडटा थंय डेव्हलपमेंट जालो ना. म्हज्या चापोलच्या भावा आनी भयणीक उदक दिसता पूण उदक पिवपाक मेळना थंय डेव्हलपमेंट जालो ना. गावणे डॅम जाला पूण गांवडोंगरी आनी खोतीगांवच्या लोकांक उदक मेळना. हाजेर आमी आवाज उठयल्लो. म्हणजे हो जर आवाज उठयना तुका आमी जर किडे दिसतात निश्चित आमी किडे. पूण तुका एक सांगपाक सोदता हांव किडे जर हें केलें तेतूंतलें रेशम जाता सिल्क काडपाक मेळटा. पूण तूं काणकोणाक लागलो रोटो. पयलीं रेड्या बिड्याक पयलीं तेपाक रोटो पडटालो आनी ते रोटो मरपा खातीर 10 दीस तेका वखद करचें पडटालें. ते 10 दीस वखदान तो रोटो मरतालो. मागीर माडाक रोटो पडल्यार ते वखद घालून दवरताले आनी मागीर तो रोटो मरतालो. तो काणकोणाक लागलो तो रोटो आतां खूब म्हणटा. आनी हो रोटो मरपाक आमी आतां 2024 आमी हे वखद घालतात. निश्चित 27 हो रोटो मरतलो. आनी तुका हांव परत एकदां सांगता आमचेर विनाकारण जे केन्ना आरोप करतात ते आमी हे दाखयतात. तुमी कितें आश्वासन दिल्लीं आनी कितें आश्वासन दिलें ना तें. हांव तुका सोदतां पेंटागोना भितर तुमचे नॅशनल लिडर आयिल्ले देवेंद्र फडणवीस ताणें सांगलें आमचें सरकार सत्तेर आयलें जाल्यार इंडस्ट्री भितर एक नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्री हाडटले आनी काणकोणच्या भुरग्यांक सगळ्यांक नोकरी दितले म्हणून. तुवें अशेंय आमकां सांगलें आतां आपूण मंत्री जाल्लो आसा. मंत्री जालो तेन्ना टॉर्च घेवन आदिवासी भाव सोदचे पडटले म्हूण जॉब आसा काय ना म्हूण इतली जॉब आपूण हाडटलो म्हूण हाडले. जर आमी किडे हय आमी किडेच पूण आमी बरे किडे. तूं सारके रोटे आमी न्हय हें हांव तुका सांगपाक सोदतां. मतदाराक आमी सांगपाक सोदता एक जबाबदार पदाचेर आसलो मनीस. आतां तुवें सभापती पदाची सगळे हदी पार केला. तूं एक बूथ लेवलचो कार्यकर्तो कसो गळ्याक ते स्कार्फ बी घालून पण केवळ शब्दांचेर तरी मर्यादा तूं ह्या दोळे पदार बसपी मनीस तूं किडे वळवळटा ते कसले शब्द प्रयोग कसले शब्द. एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट चलयत तूं हीच देख घालून दिवपाक सोदता काय की तूं काणकोणच्या लोकांक.